संवसारभर दर्या देग आनी मरिनांक ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन जाय आसत जाल्यार NGO फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एज्युकेशनान घालून दिल्ले वेगवेगळे 33 निकश पाळचे पडटात. तातूंत उदकाची क्वॉलिटी, वेस्ट डिस्पोजल सुविधा, डिसेबल फ्रेंडली, फर्स्ट एड आनी बाकीच्यो सुविधांचो आस्पाव आसा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान जुलयांत ब्ल्यू फ्लॅगा खातीर 12 दर्यादेगो जाहीर केल्ल्यो. तातूंत गोंयांतले मिरामारची दर्यादेग आसा. ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणीकरण मेळटलें जाल्यार दर्यादेगेर कांय गजाली उबारूंक पर्यावरण मंत्रालयान परवानगी दिल्ली. तातूंत कंटेनर टॉयलेट ब्लॉक्स, चेंजिंग रूम्स, शॉवर पॅनल्स, मिनी सॉलिड वेस्ट रिसायकलिंग प्लांट, ऑफ ग्रीड सोलर पॅनल्स तशेंच भरती रेशेसावन 10 मिटरांचेर लायटी घालपाच्या कामाचो आस्पाव आसा. एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेन मिरामार दर्यादेगावेल्या बांदकामाचो इश्यू हायकोर्टात व्हेलो. पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसुचोवणेक आव्हान दिलें. मिरामार दर्यादेगेर नमूद केल्यात त्यो कितल्योशोच सुविधा आदींसावनूच आसात. आनीक बांदकाम तशेंच भरती रेशेसावन 10 मिटरांचेर आनीक गजाली उबारूंक गेल्यार पर्यावरण इबाडटलें म्हूण एक्टिव्हिस्टांचो दावो. मिरामार दर्यादेगेवेल्या बांदकामाक अंतरीम स्थगिती दितना हायकोर्टान पर्यावरण मंत्रालय आनी गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. केस 4 नोव्हेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.